ही बातमी आमचे खातीर सगळ्यात म्हत्वाची। इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फाट्यान कोरोना लागी कशें झगडप हेची मार्गदर्शिका काढल्या। कोरोना आमकां बादचो न्हू म्हणून कितें करचें न्हू, कितें खबरदारी घेवची आनी कोरोना पातळटा तेची साखळी कशी तोडची हेची सविस्तर माहिती दिल्या। पळयात। ही मार्गदर्शिका काढल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोंय फाट्याचो अध्यक्ष डॉक्टर एस सॅम्युअल अरवट्टेगीन। कोरोना लागी कशें झगडप, दोतोरांची मार्गदर्शिका। पयली खबरदारी, हात धुयत रावप ही सगळ्यात चड परिणामकारक खबरदारी। साबणान 40 ते 60 सेकंद हात खसखसून धुयात। साबण नसल्यार 70% अल्कोहोल आशिल्ले सॅनिटायझर वापरात। सॅनिटायझरान 20 ते 30 सेकंद हात चोळात। हेर खबरदारी, टिश्यू पेपर घेवन खाकात, मागीर पेपर कोयरात उडयात, नाजाल्यार धुयल्लो लेस वापरात। हात लायिल्ल्यो सगळ्यो वस्तू धुयात। जमीन दाराच्यो मुठी हँडलां धुयात। लोकांनी कितें करचें? जोर खोकली स्वास घेवंक त्रास जाता जाल्यार रोखडोच दोतोराक दाखयात। कोरोना दुयेंता वांगडा संबंद आयल्यार रोखडोच दोतोराक आफयात। कोरोनाची लक्षणां दिसल्यार हॉस्पिटलांत वचपाक 108 वा दुसरी ॲम्ब्युलन्स आफयात। कांय जावंक ना वा लक्षणां सादी आसली तरी शक्य तितले घराच रावात। तुमचो संबंध हॉस्पिटलांनी वा ओपीडींनी येवपाक दिवं नाकात। फकत कोरोनाची लक्षणां आसात वा पेशंटा वांगडा आसात जाल्यारच मास्क घालात। लोकांनी कितें करचें न्हू? दोळ्याक, नाकाक वा तोंडाक धुय नासतना हात लायनाकात। लोक आसात थंय वचनाकात। एकमेका पासून 6 फूट पयस रावात। दुयेंत आशिल्ल्या पासून तर 6 फूट पयस रावातच। सद्याक बेठ्ठेच मास्क घालून भोंवनाकात। बारीक लक्षणां आसल्यार बेठ्ठेच दोतोरा लागीं धांवनाकात। गोवा 365 ब्युरो, पणजी।